हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूजरूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयभरांत आज खंयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे सब एडिटर्स, रिपोर्टर्स तशेंच एंकर्सां कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस आनी ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रीय पॅरालिंपीक अजिंक्यपद सर्तीची आयज समारोप सुवाळो जालो आनी ह्या समारोप सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगलें की लॉस एंजेलिस हांगासर जे पॅरालिंपीक जातले तातूंत गोंयचे कांय स्विमर्स वांटेकार जावचे हो आमचो हेत आसा। हे खातीर सरकार जायते यत्न करतात। गोंयांत पॅरालिंपीक खेळगड्यां खातीर सुविधा आसात, ना त्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। दुसरी म्हत्वाची अपडेट पर्वरेच्यान येता। पर्वरे साल्वादोर दो मुंद वाठारांत चलपी इल्लिगल क्रिकेट बुकी रॅकेट आहा जे पर्वरे पुलिशेन उक्तडार हाडले आनी ह्या प्रकरणात 4 जाणांक अरेस्ट केला, त्यांच्या कडल्यान लॅपटॉप आनी मोबायल जप्त केल्यात। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांतान आमकां म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्यात। मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात। फुडें आमी वचूया आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन। 4 म्हत्वाच्यो अश्यो बातम्यो आसा, पूण सगळ्यात पयलीं जी गोंयांत सद्या धूम चालू आहा, एक उत्साह आहा भुरग्यांक तरणाट्यां मदीं, तो म्हटल्यार नरकासूर करपाचो। हीच उमळशीक आनी ही तंद्री जी भुरग्यांक लागला त्याच उमेदीन आनी त्या नेटार चोडण्याच्या एका क्लबान नरकासूर मंडळान अशें लॉटरीचें इनाम दवरलें की जातूंत खुबश्या लोकांक प्रश्नचिन्ह पडलो, तें म्हटल्यार बियरीच्या बॉक्सांचें इनाम। म्हटल्यार नरकासुराच्या दिसांनी सोरो पिवन धुमाकूळ घालप असल्यो गजाली घडत आसता, त्याच बरोबर साबार जाग्यांचेर अपघाताचें प्रमाण वाडटा। सो बियरीची इनामां दवरप आनी लोकांनी ताचेर कितें प्रतिक्रिया दिवप, सो ह्या खातीर गोमंतक टीव्हीन रिलाच्या माध्यमांतल्यान एक न्यूज केल्ली। सो ही न्यूज जी आसा ती बरीच व्हायरल जाल्या उपरांत जे तरणाटे आसा चोडणाचे, नवदुर्गा चोडणा मंडळ, सो तेंच्यांनी ही ज्यो लॉटरी आशिल्ल्यो त्यो फाटीं घेतल्यो आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमी ही लॉटरी दवरना। सो ही एक बातमी आसा। दुसरी बातमी अशी आसा की 2020 सालान एक असो डबल हत्याकांड प्रकरण घडिल्लें, त्या आरोपीक मडगांव सत्र न्यायालयान आतां जन्मठेपेची कादय दिलेली आसा। जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना फातोर्डेचे पुलीस निरीक्षक कपिल आनी त्याच बरोबर उपनिरीक्षक गोविंद गांवकर हांच्यांनी ताबडतोब त्या घडणुकाचो सोद लायलो आनी तांचो पर्दाफाश केलो। पूण ह्या सलग 4 वर्सां उपरांत आतां तेजेर मडगांव सत्र न्यायालयान तांकां निवाडो दिलेलो आसा आनी आरोपीक जन्मठेपेची शिक्षा सुनायल्ली आसा। आनी एक बातमी आसा ती म्हटल्यार फाटले कांय दिसा सावन जीप ऑपरेटर्स जे आसा दूदसागर धबधब्याचेर तेंचे प्रश्न परत मुखार येत आसा। सो कालूय ताची आमी बातमी केल्ली की आदले तेंचो जो मंडळ आसलो तेंच्यांनी हांकां सांगिनासतना वेबसायट तयार केली आनी अशी तेचेर कागाळ आदल्या अध्यक्षाचेर नोंद केल्ली। सो आयज आदलो मंत्री दीपक पावसकर हाणें जीप टूर्स एसोसिएशन जे आसा तांची भेट घेतली आनी तांकां तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसा तांकां तांच्यांनी तेंको दिलो। आतां दीपक पावसकर हे आदले PWD मिनिस्टर, त्याच बरोबर ते GTDCचे अध्यक्षूय आशिल्ले। आतां कितें केलां, GTDCन जो टूर्स ऑपरेटर्स आसा सो तेंचो एक कावंटर ओपन केला आनी ह्या कावंटराक त्या जीप टूर्स एसोसिएट जे आसा ऑपरेटर्स त्यांचो विरोध आसा। आमची जी वेबसायट आसा ती आमकां दिवची अशी तांची मागणी आसा। सो हो कावंटर आनी वेबसायट हाचे जे कितें मदीं कोफुसांव आसा ते सॉल्व करचें म्हणून आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो अशें आदले मंत्री दीपक पावसकर हांच्यांनी ह्या जीप टूर एसोसिएट किंवा ती संघटना आसा तांकां तेंच्यांनी अशें उतर दिलेलें आसा। आनी एक बातमी आसा ती म्हटल्यार EV
कदंबा बस चालक जे आसात तांची मागणी आसा की आमचो जो पगार आसा तो हेर जे इंधनाचेर जी कदंबा बस चलता तेंच्या ड्रायव्हरांक जे पगार मेळटा 22,000 तोच पगार आमकां दिवचो. सद्या त्या EV कामगारांक पगार आसा 16,000. सो हो भेदभाव सरकार करता अशें म्हणटा. एका सायडीन सरकार जे आसा ते इलेक्ट्रीक गाडयांक प्राधान्य दिता, वेगवेगळ्यो सवलती लोकांक खातीर दिता, पूण जेन्ना आमी ह्यो बसी चलयता तेन्ना आमच्याच भितून हो मतभेद कित्याक अशें ही मागणी घेवन हे जे EV बस चालक जे आसा ते आमदार गोवा फोरडाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांकां वचून मेळ्ळे आनी तांची गाराणी आयकून घेतल्या उपरांत फातोर्डेचे आमदार गोवा फोरडाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांच्यांनी खर प्रतिक्रिया उक्तायली. तितून एक नवो मुद्दो येयलो की फाटींच जी कदंबा ड्रायव्हरां खातीर जी जायरात प्रसिद्ध जाल्ली कर्नाटकांत हांगा ताचे वयल्यान विजय सरदेसायान सरकाराचे वरत फोग काडलो. ताणें म्हटलें की सदांच सरकार भायल्या लोकांक प्राधान्य दिता. त्याच बरोबर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा की गोंयकारांचे जे धंदे आसा ते भायल्या लोकांनी काबीज केलेले आसा. जेन्ना म्हणजे भायल्या लोकांनी जर गोंयकारांचे धंदे काबीज केला जाल्यार हे प्रशासन चलयता कोण, प्रशासन सरकार आसा कोणाचें, अशे साबार प्रश्न विजय सरदेसाय हाणें विचारले आनी सरकाराचेर बरेच फोग काडले. सो ह्यो चारूय बातम्यो म्हत्वाच्यो तुमकां 7 PM ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. आनीक एक अपडेट म्हळ्यार फाटले 2 दीस जाले वेळूस ठाणे हांगा उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक नाशाडी जाता आनी हाका लागून थळावे जे आसा ते बरेच बेजारिल्ले आसा. उदक हे मनशाचे जिणेंत भोव गरजेचें आसा. तर सोमारा ह्या पायपलायनीचे दुरुस्तेचें काम करपाक हातान घेतिल्लें, पूण अजुनूय हें काम जाल्लें ना आनी आज पर्यंत लेगीत हें काम जाल्लें ना म्हणून थळावे जे आसा ते बेगोबेग ह्या दुरुस्तेची मागणी करतात. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज पणजे चिल्ड्रन पार्क सामकार आशिल्ल्या गार्डना कडेन पणजे महानगरपालिकेच्या कोयर व्हरपी ट्रकाचेर झाडाची फानी पडून बरेच लुकसाण जालें. तशेंच ह्या ट्रकान आशिल्ले 2 कामगारय किरकोळ जखमी जाल्यात. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार दक्षिण गोंयच्या बाळी वाठारांतल्या थळाव्यांनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केल्या जमीन सिमांकना विशीं हुस्को उक्तायला. ह्या जमनीचेर थळावे अनुसूचित जमातीचे लोक पिकाची लागवड करीत आयल्या अशें तांचें म्हणणें आसा. तशेंच देखून 2 दिसां भितर रान खात्याचे अधिकारी थळाव्या लोकां सयत बसका घेतले आनी तांच्या प्रस्नाक जाप दितले अशें थळावो पंच वांगडी प्रभाकर गांवकर हांणी सांगलां. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. ऐश्वर्यानी आमकां महत्वाच्यो अपडेट्स दिल्यात. फुडें आमी वचुया आमचो रिपोर्टर विनायका कडेन, ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया. गोंयच्या कलाकारांची अस्मिताय म्हणजेच कला अकादमी अशें म्हटलें वता आणि ह्या कला अकादमीचो विशय सगळ्या गोंयभर जनतेक खबर आसा. कला अकादमी कशी पडली, मागीर ती कशी रिनोवेट जाली आनी रिनोवेट जाल्या उपरांत तितून ज्यो कितें त्रुटी आसल्यो त्यो फुड्यान येयल्यो, त्या त्रुटींक लागून कलाकारांक रस्त्यार येवचें पडलें. कलाकारांनी एक कला राखण मांड तयार केलो आनी आंदोलनाय केली आनी ह्या उपरांत सरकाराक खंय तरी जाग घेवन सरकारान एक समिती तयार केली आनी ह्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून विजय केंकरे हे एक सिनियर आर्टिस्ट आसा तांकां नेमले आनी ह्या समितीन पाहणी करची अशें थारलें. काल म्हणजेच सोमारा ह्या समितीची पयली बसका जाली ती म्हटल्यार कला अकादमीन आनी बसका जाल्या उपरांत तेणेन कला अकादमीची पळोवणी केली. ह्या पळोवणी केल्या उपरांत विजय केंकरे बाब जे समितीचे अध्यक्ष आहात त्यांनी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें की पयली पळोवणी जेन्ना जाली तेन्ना आपल्याक कांय त्रुटी दिसल्या ज्यो सारक्यो जावं शकता आनी हेचेर तुमकां जी सगळी आणखीन म्हायती जाय ती म्हायती आमी फाल्यां म्हणजेच आयज मंगळारा जी बसका जाता त्याच्या उपरांत दितले. त्याच्या उपरांत सगळ्यात हितून एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार काल म्हणजे सोमार जेन्ना पळोवणी चालू आसली तेन्ना पत्रकार जेन्ना सगळ्या माध्यमांतले पत्रकार जेन्ना तेंच्या वांगडा पळोवणी करपाक गेले, व्हिडियो काडपाक गेले, विज्युअल काडपाक गेले तेन्ना तांकां आडयले गेले कांय अधिकाऱ्यां कडून. पूण हेचेर मातसो बोवाळो जालो. पूण जेन्ना विजय केंकरे बाबान स्वताहून इंटरव्यून जावन समजूत काडली पत्रकारांची तेन्ना खंय तरी पत्रकारांनी तेंच्या उतराक मान दिवन हो बोवाळ थंड जालो. पूण ही जाली कालची गजाल. आयज म्हणजेच मंगळारा सकाळी 11 वरांचे सुमार
ह्या समितीची दुसरी बसका जाली. आमी रिव्ह्यू मिटींग म्हणू शकता. ह्या रिव्ह्यू मिटींग ही जी रिव्ह्यू मिटींग आसली ती जवळपास 2-2.5 वरां ही रिव्ह्यू मिटींग चल्ली. आणि ही रिव्ह्यू मिटींग जाल्या उपरांत जी पत्रकार परिशद जाली तेन्ना आमी परत एकदा ह्या समितीचे टास्क फोर्स समितीचे जे अध्यक्ष आसा विजय केंकरे बाब तांकां आमी विचारले की आतां तुमचें कितें म्हणणें आसा. ही रिव्ह्यू मिटींग जाली, काल पळोवणी केली, ताच्या उपरांत तुमचें कितें म्हणणें आसा, तुमकां कितें दिसता, आर यू सॅटिस्फायड. जाल्यार विजय केंकरे बाबान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलें. तें म्हटल्यार की ज्या पद्दतीन काल पळोवणी केली, ज्यो त्रुटी आमकां दिसल्यो तेचेर आयज चर्चा जाल्या उपरांत कला अकादमीक पासींग मार्क सुद्दां मेळचे ना आनी आय एम नॉट सॅटिस्फायड. हें तेंचें सगळ्यान व्हडलें स्टेटमेंट आसलें. तशेंच त्यांनी अशें सांगलें की कला अकादमी ही जगभरातली अकादमी पेक्षा एक सुंदर आणि एक महत्त्वाची अकादमी. अशी इतकी सुंदर अकादमी खंयच ना जगभरान अशें तेंचें स्टेटमेंट. आनी ही सुंदरता, ही अस्तित्व जे कला अकादमीचें आसलें तें परत ताका मेळपाक जाय आनी बेगोबेग मेळपाक जाय. त्या खातीर जे काही त्रुटी आसा त्यो बेगोबेग सारक्यो जावपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी ही सगळी समितीची जी रिव्ह्यू मिटींग आसली ती आज पार पडली. आणि त्याच्या उपरांत जी पत्रकार परिशद जाली तितून आनी एक त्यांनी माहिती दिली. ते म्हटल्यार 10, 11 आणि 12 ह्या 3 दीस 10 नोव्हेंबर, 11 नोव्हेंबर, 12 नोव्हेंबर ह्या 3 दीस कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा ज्यांनी ही कला अकादमी रिनोवेट केली त्यांच्या वांगडा बसका जातली, त्यांच्या वांगडा परत एकदा इन्स्पेक्शन जातलें आनी सगळो रिपोर्ट तयार करून मागीर तो सरकारा कडेन सुपूर्द केलो वतलो. आणि जशी कला अकादमी पयली आसली त्याच प्रकारची अकादमी परत एकदा घडोवपाची आश्वासन ह्या समितीचे अध्यक्ष केंकरे बाबान दिल्लेलें आसा. एक पॉझिटिव्ह होप्स केंकरे बाबान दिल्लेले आसा. आणि ह्या समितीचे फुडली अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. पूण आयची जी गजाल घडली ही गजाल तुमकां आयच्या बुलेटिनांत पळोवंक मेळटली. आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार फाटलो कितलोसोच तेंप जालो केपें मतदारसंघातल्या मोरपिला पंचायत वाठारांत थंयच्या थळाव्या लोकांक नेटवर्काचो इशू सोंसचो पडला. कित्याक काय म्हळ्यार तांकां थंय नेटवर्क ना. खास करून जी शिकपी भुरगीं आसा तांकां नेटवर्क नाशिल्ल्यान एका सुवाते वयल्यान दुसऱ्या सुवातेर वचचें पडटा. हे विशीं थळावो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी BSNLच्या कंपनी कडेन उलोवप केलें आनी आतां शेवटी BSNL कंपनीन थंय टावर एक्टिवेट केल्लो आसा. हाका लागून थळाव्या लोकांनी थळावो आमदार एल्टन डिकोस्टाचे उपकार आटयल्ले आसा. आतां ज्यो बातम्यो तुमकां आमच्या सब एडिटर्सांनी सांगल्यात ह्यो थोड्योच आसा. आनीकूय बातम्यो येत आसा ज्यो आमी विस्तारान तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक दाखयतली. तेच प्रमाण 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. आनी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आम्ही तुमचे मेरेन या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिझास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.